जॅक्सन मंडोनका, नथालिया लोबो, प्रिसिल्ला रोड्रिगस, आयरीन फेर्नांडिस आणि खुटाम, जुलियट नरोना, विलियम अँड कॉलन पेरेरा, सिसिलिया रोड्रिगसच्या विशेष इरादा पासोत क्रिस्टीन रोड्रिगस, रेशमा आणि लीला तांकां बरें काम जोडच्याक. या सर ते सवा सांगाता आमची कास्की ते सवा बाळका जेजूच्या पायांतळा समर्पुया आणि प्रवेश गीत गावन मिसाचे सुरवात करूया. उभी राहूया. दिवाशी काळजान बापा तुझी समोर आया, वर्गां बलिदान दितून जमल्या. आमचे तुवे वतुया कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाथा. सगळे सृष्टी सोरसना तू आमचो मोग करताय, हर एक जिवी सोमोगान पोस करताय. कृपे देणे दिवून आमकां थारण लाभयताय, भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेताय. दिवाशी काळजान बापा तुजे समोर आया, वर्गां बलिदान दितून जमल्या. आमचे तुवे वतुया कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाथा. बापाचे आणि पोताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मगच्या भाऊ बहिणीनो, हे थोडंसं प्रस्तावनात आम्ही ऐकले. बऱ्याक लब्धले तुम्ही जया. आणि आज आम्ही पविस्नानाचे जेजूचे पविस्नानाचे फेस्त आचरण करता. जुवावन उदकांत पविस्तान दिले, पूण जेजू पवित्र आत्म्यान आमकां पविस्तान दिता. जर तर पवित्र आत्म्यान भरलें तर आमी बरें काम करूंक शकतले. ही कृपा या मिसाच्या बलिदानांत घेवचे खातीर आमी मागण घेवया. आनी सकट सांगता म्हण्या, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबयनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धोरणांनी बरसून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच सांबार सगळ्या दुतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबयनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परात लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. तुझ्या दोर
पासून आम्ही तुका वाखता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्पुता सुम्या देवाचे शिळे तू संसाराची भागाठाय आमची ताकद तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र गाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सोर पदवीदार ससनाच्या देवा जोर्दन नदींत जेजून स्नान घेतले आणि तो तुजो अपुर्बायचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणयल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांतीर रावंक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. साम पावलोन रोमागरांक बरयल्या पात्रांतले वासाप. हेरांक उत्तेजन दिवचे देणे मेल्ल्यार हेरांक तूं उर्बेवंत करूं. दान दितलो उदार मनान दिव. अधिकार चलयतलो जतन चलो. दयाळ करण्यो करतलो तो हस्त्या तोंडान करूं. तुमचो मोग निश्कटपटी जायजे. वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया. एकामेका क्रिस्ती बावंडा भशेन माई पासान चला. पेल्यांक मान मर्याद दिवच्याक एका प्रास एकलो पयलो जाया. केला नटलेले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या भरोशान संतोष पावा. कश्टा अनवरामध्ये सोसनीक जाया. मागण्यांत ती रवा. गरजेंत असलेल्या तुमच्या बावंडा कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दगदितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद मुले हांवें शिराप न्ही. संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा. सकटां ते एकाच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्ही. साद्या बावंड्या सांगाता एका मनान जियेया. आपणूच बुद्धवंत म्हूण लेखी नाकात. खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाट दिनाकात. बागार लोकांचे नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा. साध्य जाल्यार तुमकां तांकता ते परी सोमेस्ता लागीं समाधानेन जियेया. देवाचे उतर हे देवाचे उतर. तुझो सल्लो आळतेल्या सर्वेस्पोर देवा. जाल्या तुज्यो वाटो भोवोगाच्यो. तुझो सल्लो आळतेल्या सर्वेस्पोर देवा. जाल्या तुज्यो वाटो भोवोगाच्यो. तुज्यो वाटो वळखूंक दी मोगाळा देवा. तुझे मारूक दाखोवन दी दयाळा बाबा. सदा वाटेन चलोन गो शिकय तूं म्हाका. जिणे
तुझ्या थारोक जावन सांबाळ दर म्हाका तुझो सल्लो पडटिया सर्वेस्पो देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोवमोगाच्यो सर्वेस्पोरा उगडास कर तुझे उदारपण विसर नाका तुझो मोग तुझी दयाळाय हांवें केल्ली पातकां सर दयेन तूं मोगोस तुझ्या मोगाक सरी जावन उगडास म्हजो थर तुझो सल्लो पडटिया सर्वेस्पो देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोवमोगाच्यो तुझो सल्लो पडटिया सर्वेस्पो देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोवमोगाच्यो Hallelujah, 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 hallelujah. Utar tujhe somya hoja Uswar saudi moji wate vichit muktuzo dunya deva perandindi moji chini Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सोरोंक म्हणून एक साकर दवरलो म्हणून चिंत्या तूं कामातावन फाटी येतास वेगी वस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे तशें म्हणच्या बदलाक वस म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तो जेवण म्हणून तो म्हणटा न्ही आपणे परमेले केल्ले खातीर त्या साकरसो तो कांय उपकार बावुरता तशेंच तुमकां परमेलें सकड करन जातास तुमी म्हणत जाय कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी गरजे असलें तें मात्र आमी केलां देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततें मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो आज आमी नियाळसो विशय कितें गुत्ताक तुमकां जण आसात गी आयचो विशय प्रस्तावान आतां हांवें आयकलां परत हांवें सांगलें कोणी म्हणी सांगे ती आयचो विशय खंयचो विसरून गेल्यात बऱ्याक लब्धले तुमी जाया कोणी सांगून आसा फाटल्यान बऱ्याक तुमी लब्धले जाया बऱ्याक म्हणटा आसतना आमकां आमच्या मोती येवंक पुरो कितें तें बरें वा म्हजें बरें पळोवन उड आसा येवंक पुरो जायते बडी हो शब्द नाना रितीन आमी वापरता बरें म्हळ्यार जावं पुरो बरी सकाळ बरो दोनपार बरी सांज परत आमी म्हणटा बरी रात आनी थोडी थोडी आमी विश करता बरें तुजें काजरीची वीज जावं बरें तुजें पयन जावं अशें एका रितीन अनेक रितीन आमी बरो म्हणलो शब्द वापरता आनी थोडी फावटी नेगेटिव्ह जावन आमी वापरचो आसा बरें जालें ताका शिक्षा फावत जाली
समज ताजो मस्तो अंकार आसा ताका बरें जालें तें जायजेस्त म्हणल्यार आमी सांगता अशें नेगेटीव रितीन आमी वापरचो आसा तर तशें जाल्यार आमच्या मुखार असो शब्द बऱ्याक लब्धले तुमी जाया ताजो खरो अर्थ कितें हें समजून घेवच्या खातीर तुमच्या मुखार 3 संगती हांव दवरूंक अशें येता पयलें जावन तटस्थ रितीन रावचें कोणाच्या हेरांच्या रगलेक वचना कोणाच दुखयना हेरांचे विशय हांव उलयना केंचेच कारणाक हांव कितेंच करूंक वचना पूण म्हजे इतल्या तटस्थ आसता जर तर तकलो दिवचे तर सेकंड वर्ल्ड वॉर जाता आसतना 2 देश म्हणजे 2 परतीचे देश आशिल्ले आनी तिसरे परती जावन थोडे देशाचे खंयच्याकच सपोर्ट करना ताका हांवें सपोर्ट केल्यार आनेकल्याक जायना आनी आनेकल्याक सपोर्ट केल्यार ह्या देशाक जायना अशें हांव तटस्थ रावलो एका लिकार आमकां दिसता तें हो व्यक्ती बरो जावं पुरो खंयच्याकय वचना निजायकी येसले व्यक्ती वा हें बरें गी बरें म्हळ्यार हें गी दुसरें जावन आसा हेल्पिंग नेचर सदांच हांव तयार आसा हेल्प करच्या खातीर एका रितीन वा आनीक रितीन हांव सदांच तयार आहा पिरगजींत वाड्यांत समाजींत आपयले गुड्या हांव आसा राती आपयलो राती तरी आसा हर एकल्या वेळार आपयल्या वेळार हांव आसा पूण तो व्यक्ती त्याच मापान फाटी आशेता ताजो प्रतिफल जावन फाटी आशेता आपूण कितें करता तें म्हाका फाटी मेळचें सबाशकी म्हणचे व्हेरी गुड म्हणचे जावं पुरो आमी जायते पटी सेवा करता आसतना इगर्जींनी आमी पळयता जावं पुरो धर्मीस्त अशें वॉलंटियर्स जावन वा खंयच्या रितीन आमी केल्ल्या उपरांत कोणी आमकां व्हेरी गुड म्हणचे नाजाल्यार मस्त बेजार जाता जावं पुरो पॉलिटिशियन तो ताजी सेवा करता भायर बरें काम करता पूण ताज्या रिटर्न जावन ताजो वोट आशेता आपणाक बरो वोट पडचे म्हणून ताजी आशा जावन आसा अशें आमी बरें करता तर तसो प्रतिफळ आमकां फाटी मेळचें हें गी बरें पळोवन हें म्हळ्यार आयचो टीम आमकां अशें सांगता की हें गी बरें पळोवन तिसरें जावन आसा बरें पळोवन सदांच करण्याचें कोणें म्हाका दुखोवन दी कोणें म्हाका वायट करून दी म्हाका वायट केल्या व्यक्तीक परत हांव बरें करता म्हाका दुखयल्या व्यक्तीक हांव बरें करता तुमकां सांगचें तर 2 दखले हो आयचो विशय अर्थ गर्भीत आसा गुणस अर्थ आनी समजून घेवच्या खातीर 2 दखले तुमच्या मुखार दवरता एक कुटुंबांत जर तर एक व्यक्ती मरणाच्या तेडीर आसा आनी डॉक्टरान सांगलां थोडेच दिसान मरण पावता आनी तो मरण पावता आनी ती घरची बायल वा भुरगीं आपणा सगळो बरें जावना मरण पावला बरो जावना वडना म्हज्या घोवा वरवीं हेरांक बरें जावचे खातीर ताजें अंग विश्व जावं पुरो हात जावं पुरो पाय दोळे कितेंच दिता आपणा कितें बरें जावना आपणाच्या घोवा बरें जावना पूण हेरांक बरें जावचे खातीर म्हणजे हेरांक हेरांच्या बऱ्या स्पिरितान भरचे खातीर आत्मीक स्पिरितान भरच्याक उलो दिता दुसरें जावन कोविड-19 हाचे वरवीं जायत्या लोकांनी सेवा केल्या एका रितीन वा अनेक रितीन जावं पुरो डॉक्टर नर्स पोलीस आनी आमच्या रस्त्यांनी जायत्या एका रितीन वा जायत्या रितीन सेवा केल्या एक सांगचें तर फाटल्या एका दिसांनी एक व्हिडिओ तुमी पळोवंक पुरो एक चली आपल्या 3 वर्साच्या भुरग्याक घरासन येता ती नर्स जावन आसली आनी त्या भुरग्याक घरासन पयसल्या गांवाक येता पळया ल्हान 3 वर्साचें भुरग्याक जायतो मोग जाय भुरग्याक चड वचोंक जायना पूण तिजो एक सेवा आसा सेवा करचें घेता आनी थोडेच 9 दिसा उपरांत त्या भुरग्याक सोसून काडूंक जायना आनी बापूय भुरग्याक काडून पयसल्या त्या गांवाक येता आनी आवयक पयसतावन दाखयता आनी पयसतावन आवय पळयता मात्र फाटी येना आनी चिंते आमी ती परतून फाटी येता कितें ती काय गुर्तू नातलें आपूण जिवान जावन फाटी येता गे आमी तिका जाणा नातलें पूण सक्कड सॅक्रिफायस करना हेरांच्या बऱ्या खातीर येता आनी असलो खरो स्पिरीट आत्मीक स्पिरीट आसच्या खातीर आयचो विशय आमकां ध्यान करूंक उलो दिता जर तर उत्पत्ती ग्रंथान आमी पळयलें तर देव सोरो सृश्टी करता सृश्टी केल्या उपरांत तो संतोश पावता आकाश रचता पृथ्वी रचता ताका बरें दिसलें बरें जालें
उजवाड रचलो उजवाडतान काळोख विंगड केलो ताका बरें दिसलें जडां रचलीं दिवे रचले आनी चड रचून जाल्या उपरांत सोर बरें दिसलें अकरेक देव मनशाक रचता मनशाक रचल्या उपरांत ताका बरें दिसता जर तर उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1:20-6 वाक्य अशें सांगता आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्योचो मनशाक आमी रचया देवान रचता आसतना ताज्या सारकेचो आमकां रचला उत्पत्ती ग्रंथ परत्यान अध्याय 2 वाक्य 7 सांगता नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो कितें नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो ताजो अर्थ उरल्या त्या रुखांक मनजातींक जिवनांगे आसा पूण देवान मनशाक ताजो श्वास फुंकलो म्हणजे लायफ गुण्यान अर्थ करत जाल्यार जिवीत पवित्रपण म्हणजे देवाचो सुवास तेंच भाग्यवंतपण त्या मनशाच्या जिवितांत घालें आनी खरें ती सांगचें तर देव कितें बरेंपण आशेता तें बरेंपण मनशाच्या जिवितांत घालें मोगाच्या बाबा आयचें पयलें वचप सा पावलो रोमांकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता आमी कशें बऱ्याक लब्धले आमी जायचे वायट कांटोळून बऱ्याक लब्धले तुमी जाया वायट म्हळ्यार पत्काच्या जिविताक तुमी जाल्ल्यात पत्काक पाठ करच्या मुखांतर बऱ्याक तुमी लब्धले जायात आनी बरें लब्धले म्हळ्यार कितें तूं मुखारसून विवरसून सांगता तुमी माया मोगान मैपासान आत्म्याच्या उमेदीन कश्टांचेर कश्ट येता आसतना सुस्तेकायान मुखारेचे मुखांतर मग्न्यांत तीर रावच्या मुखांतर गौरव दाखयनासतना वायटाक वायट पारी करनासतना समाधानान जिवंक हाच्या मुखांतर बऱ्याक तुमी लब्धले जाया कित्याक बऱ्याक तुमी लब्धले जाया आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दोन रितीचे स्पिरीट आमकां सांग दिता कितें तें स्वाभावीक बरेंपण आनी आत्मीक बरेंपण पयलें जावन स्वाभावीक बरेंपण कितें जर तर आमी पयलें तावन पळयता जर बायबलांत आमकां 3 क्वेश्चन 3 सवालां मेळटात कितें तें तुमच्या मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बोकऱ्यांक सोरोंक म्हणून एका साकरा दवरलें म्हूण चिंत्या तो कामात हांव फाटी वेतास वेगी वोस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगतवे ऑफकोर्स ना जर तर आमच्या स्वाभावीक मनशा रितीन पळोवचें तर आमी एरांत हांव सबाशकी आशेता जावं पुरो त्या साकरान आशेंक पुरो देवान त्या धन्यान म्हाका ताजे सांगता वावर काम करना आयला जायतें काम करना आयला इल्लें रेस्ट काणी म्हणून सांगूंक तो आशेता आसलो जावं पुरो दुसरें क्वेश्चन आसा तशें मनच्या बदलाक वस आनी म्हजें जेवण तयार कर पेंगटाक बांदून म्हजें तुवाळो बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आमचें मनशा साहेबान लेखान आमी पळोवचें तर आमी आशेता आसल्या साकर धनी जेवता आसतना साकर हांवें ताजे सांगता जेवचें आसलें हें मनशाचें चिंतप तिसरें जावन आमी पळयता आपलें फरमायले केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडता ना परत मनशा साहेबाचे रितीन पळोवचें तर हांवें एरांक बरें काम करता आसतना हांव चिंतूं पुरो म्हाका थँक्यू सबासकी पटेचें म्हणून पूण जेजू सांगता कितें तें आत्मीक बरेंपण जेजू कितें सांगता कितें म्हळ्यार आमी एक साकर आमी करचें आसलें तें मात्र आमी केलां आमी एक साकर कितें आमी करचें आसलें तें मात्र आमी केलां ताजो अर्थ कितें आमी करचें मिसांव आमकां देवान दिलें हर एकल्याक ड्युटी आसा बरें करचें आनी हर एकल्या क्रिस्तांवांनी बरें करूंक आसा तो आत्मीक स्पिरितान बरोवंक आयची देवस्तुती आयचें वांजेल देव जेजू आमकां सांगता आत्मीक स्पिरितान कोणें तुका दुखोवन दी कोणें तुका वायट करून दी तूं ताका बरेंच कर फाटीं ताका फारीकपण दिवंक वचनाका हर एक फावटी बरेंच कर नोस तशें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां आनी आयचो विशय आमकां कशें आत्मीक रितीन म्हणजे बऱ्याक लब्धले जावंक उलो दिता पयलें जावन म्हजें बरेंपण हेरांचेर वंदवन ना म्हजें बरेंपण देवाचेर वंदवण आसा
कितें म्हजें बरेंपण हेरांचेर ओंदवण ना पूण म्हजें बरेंपण देवाचेर ओंदवण आसा. बेस्ट एग्जाम्पल जेजू. ताजे वरता आमकां एग्जाम्पल कितेंच ना. ह्या संवसाराक बरें करूंक आयिल्लो जेजू पिडे आसतना सांगाता पिडे आसतना गूण करचे मुखांत्र पत्क्यांक बोगसूंच्या मुखांत्र समाजांत स्थान मानांतल्या सांगाता जेवच्या मुखांत्र रावच्या मुखांत्र सांगात दिवच्या मुखांत्र बरेंच करून गेल्लो जेजू. ताका अक्रेक अकमनाचें मरण फाव जाता. तिंपी उडयतात तापटां मारतात असलो अकमना मदें जेजू क्रुसार मुखारता. दूख आसा जायती दूख आसा. ह्या वेळार जेजू सांगता बापा ते कितें करता तें नेना तांकां बोगशी तांकां बोगशी बापा ते कितें करता तें नेना. मोगाच्या भाव भयणीनो तो स्पिरीट आमचो जायचे आनी जेजू सांगता त्या स्पिरितान भरच्या मुखांत्र तुमी बरेंच करून आसा. तुमकां कितेंच वायट जाल्यार इवडना बरेंच करून आसा. दुसरें जावन आज आमी मागचो इरादो जावन आसा परगांवांत आशिल्ल्यांक बरेपणाचें फळां वसोत म्हणजे परगांवांत आशिल्ल्या खातीर मागचो आज दिवस. परगांवांत म्हणटा आसतना आमचे जायते भाव भाव भयणी जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत परगांवांत जायतो लोक आसा आनी तांणी एका रितीन वा अनेक रितीन पयशे मुखांत्र काणिके मुखांत्र तांणी हेल्प केलां. जावं पुरो फिरगजींक जावं पुरो आमच्या कुटुंबांक जावं पुरो वाड्यांक संस्थ्यांक आश्रमाक एका रितीन वा अनेक रितीन बरेंपण करत गेल्यांत. तांचो जावं पुरो एक सॅलरी एका म्हयन्याचो जावं पुरो तांच्या वर्साचे कितें राव उरोवन कितें तांणी असल्या बऱ्या आमच्या लोकांक आमचो लोक आमची फिरगज म्हणून दिलां. आज ते परगांवांत आसात आनी आमी जो नांव कोविड-19 वरवीं जायत्यांनी काम वखदोवन घेतलां म्हणजे गांवाक आयल्यात पाटी वचोंक साध्य जावना. आनी थोडी आमचे भाव भयणी परगांवांत आसात बरें काम ना आशिल्ल्या कामाचो फागर म्हणजे सांबाळून जावन आयला. अशें एका रितीन वा एका रितीन आमची भाव भयणी कश्टान आसात आनी ह्या वेळार आमची गरज माता प्रत्येक तरान आमचें पुण्यशेत आज विशय काडून तांच्या खातीर मागता आनी खरेपणी आमी आज तांच्या खातीर आमी मागोंक आसा. कित्याक एका काळार तांणी आमकां बरें केलें आज आमच्या मागण्या मुखांत्र आमी तांकां सांगूंक जाय भाव भयणी आमी तुमचे सांगात आसा आनी हें आमचें सर भक्तिकाचें मागणें आनी आमचें सदांच हांगा मागणें जावन आसा. तिसरें जावन आसा हांवें सांगलें मनशापणाचें आनी आत्मीक स्पिरीट. मनशापणांत आमी जियेत आसतना एका रितीन वा अनेक रीत आमकां एक ह्या संवसाराच्या आशा खातीर आमकां व्हरता. जर तर आत्मीक रितीन आमी वाडजे तर देवाची कृपा गरज आसा आनी ती कृपा खंय जावन मेळटा जेजू जावन मेळटा. जेजू ह्या उंड्या रुपार आल्तर येत आसतना उंड्या रुपार आमचे मदें येत आसतना ताजे तावन आमी मागून घेवया. जर तर भक्तीपणी आमी मागलें तर तीच कृपा आमच्या जिवितांत येवंक फावो. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी आयकूंक पुरो क्रुसाचो जुवांव सांगता बरो म्हळ्यार देव एकलोच. बरो म्हळ्यार देव एकलोच. ताजे वरतें बरें कितेंच ना. त्या कारणा खातीर एका रितीन वा अनेक रितीन कितें बरें चिंता तें नस्वर. त्या खातीर तें बऱ्यापणाक लब्ध नाकात बरें जावन आसा देव एकलोच ताका लब्धया. जर तर त्या देवाक लब्धले तर आत्मीक रितीन आमी वाडटल्या आत्मीक संगतेक आमी लब्धतल्या. ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागून घेवया. दया करून उबे रावया. आमचो भावार्थ सर्या सतमंतां देवापा सर पुतेदरा बापा सर्ग आनी प्रीत विचारस्तरा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पवित्रत्म्यावरवी करते संभवलो आमकां आर्मुरियेत आम जन्मलो फांस प्रतकालतने कोसुसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो सर पुतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्यांची मेल्ल्यांची मुजवे करून घेतलो सन्मंता पवित्रत्म्या कथोलिक पवित्र सभे पत्कंचे एकतार पत्काचे बक्षणे कुडीचे जीवन पावन सुसनेचे जिवीत आमेन. मोगाच्या बाबीनो सर आमची मागणी कितें बावर्तान आमी मागता तें देव फाव करता पूण बावर्त करचेचो.
ह्या वेळार आमची सर मागणी भावार्था मुखांतर जेजू मुखार दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्यांनी आणि लायक भावार्थ्यांनी पवित्र स्नानान आपणाक लाभलेले आपोवणे खरेपणी समजून पवित्र सभेच्या हर एक सांद्याच्या बऱ्यापणाक वावरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्यांनी आपले तब्येन आसचे परजेक जबाबदारेन आणि गौरवान सोलोन वरचे खातीर तांकां बलिश्ट कर. तांणी घेवचो हर एक निर्धार समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर पूरक जावन आसून दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. दिसपडते जिणयेन मुळाव्यो गरजो नासतना कश्टतल्यांचे जिणयेन थोडो सुशेग आणि तृप्ती दिवंक आमकां प्रेरीत कर. आमची संपन्मुलां तांचे संगी वांटून घेवंक आमकां उदार काळजाची कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. निरुद्योग आणि हेर समस्या निमती कश्टांच्या युवजणांक तूं पाव. ह्या संदिग्ध परिस्थितींत तांणी वाट चुकोवन वचनासता सडीत प्रयत्न कर स्व उद्योग आणि हेर रितीर आपलो फुडार रुता करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आसची भुरगीं प्रायस्तां आणि पिडेस्तांक तुका समर्पिता हांव. भुरग्यांनी सदांच बऱ्या मौल्यांनी वाडशें कर. प्रायस्तांक आपल्या जिवितांत सुशेग दी. पिडेस्तांक आपले पिडेतावन सुटका दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्त भेटोवंक हांगासर जमलेल्या आमी सोमेस्तनी पवित्र स्नानान आमकां मेळिल्लो आपोवण्यो आमचे दिसपडते जिणयेन जिवंक आमकां बरी भलायकी, शांत समाधान आणि कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाच्या भाव भयणो, ह्या इरादे सांगाता आमचे इरादे कसकी इरादे जेजू मुखार आमी दवरया. जर तर आमच्या कुटुंबांत परगांवांत आज जाल्यार तांचे खातीर कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां त्या भाव भयणी पासून आमी मागया. हे आमी मागणे करता त्या क्रिस्त आमच्या समे वरवीं. आमेन. सोम्या तुका आसमर्पिता जिणयेर काळजां दर्या तुका आमकांच भेटोवन दिता. आमकांच भेटोवन दिता. उंदो आनी तुवें आमकां दिलो आतां बोटा जोडो म्हज्या वांगडा केलो. क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो. क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो. उबे रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेधर देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पौरसभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्गींच्या कणवळा बापा, तुझ्या अपूर्वायर पुताक परगट केला त्या दिसा आमी तुका ओपोवन दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची मागणी बदलून ताजो कुर्सो यज्ञ जावं दी.
हे तातूं आमची पातकां धुवन वसून दी आमच्या सोडून जेजूचे नांवी सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आनी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोद्योदार आनी ससनाच्या देवा सर्वांकडे आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वसूंक फावो ओकाई दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो जोरदान नदींत विचित्र कुणांनी पविस्नानाचे तुजें नवें देणे तुवें परगट केलें मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सतमानूंक सर्गार तावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय परव्याच्या रुपार तुजो आत्मो दिवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हणून ताणें दाखयलें आनी दळबळ्यांक दुर्बल्यांक सोडवण्याची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या ताल्यान मागून ताणें ताका अभिशक्त केलो देखून आतां सर्गीच्या देवदूताचें गायन संतोशान आमी प्रितुमेन गायजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय मोगाच्या बोबींनो तुमची दिश्टी आल्तार जोरा कित्याक करसपणी जेजू ह्या आल्तारेर उंड्या वायना रुपार येता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही दिनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मारून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेचपरी जेवण जात आसतना कास घेतली आपल्या सिसांक दिवन म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हजी रक्ताची कास नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सुगळ परगटुव्या जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिवीत उंडो आनी सडवण्याची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आम्हा समेस्तांची पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितीमेचेर बसतल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर मम्मी मागता हांव कारमरी देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदत्त आनी सर्वांकडेन तुका मानवतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बाप्पा सुरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून गेले मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सरींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जमक येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास जमका दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सुरेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत स्वस्तकय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोसेने अत्रकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पदकांतले सुटे आनी सोर आकांतांतले वाटे सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकाचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वडान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भाव भयणो एकामेकाक शांती दित आसतना एकामेकाची तोंडां पळोवन संतोशान आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कपट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची कपट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ते शिळेच्या जेवणाका पयली आमी सुभागी पूण तुज्या उतरांच भलायकी मेळटली. मुखार शांती सागरा आमच्या दया सुरवंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा. मुखार शांती सागरा आमच्या दया सुरवंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा. शांती सागरा आमच्या दया सुरवंदारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा.
सागरा आमच्या दयाळ सुडवंदारा जेजू आमच्या पुसणारा लाभची जीवदातारा भुखाळ शांती सागरा आमच्या दयाळ सुडवंदारा जेजू आमच्या पुसणारा लाभची जीवदातारा प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतला उपरांत कालतेपणी तुझे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणे आमकां फावो कर, तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचें नांव. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सोरपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दायकन बसात. आज परगांवांत आसलेल्या सर्व आमच्या भावा आनी भयणी खातीर मागचो दीस. जर तर आमच्या कार्यावळींत जायती आर्थीक वेवस्था सुदारल्या तर आनी आमच्या कुटुंबां एक बऱ्या आर्थीक स्थिती खातीर पळोवल्या तर परगांवांत वावर कडसांचो वांटो मस्त जावन आसा. तांच्या खातीर आज मागचो दीस. फाल्यां काजारी जोड्यां खातीर मागचो दीस. तुमी मिसाक येताना जर तर तुमी काजारी तर तुमच्या घोव आनी बायलां तुमी दोगांय सांगाता बसल्यार बरें. फाल्यां काजार जायनातली तेची निशीन बसा. आयचे मिसाचे बलिदान भेटेले याजाक जावन आसात बाप विल्सन तावरो, प्रस्तुत लोंडा. आमच्या एका घरांत ते वस्ती करन आसात आनी आमची सेवा ते दिवन आसात. बेळगांव डायसिजींत हे आमचें घर आसा. आमच्या खातीर मीस पेटोवन बरो अर्थभरीत बरेपणा विशयांत शिकोवन दिल्ल्या बाप विल्सन तावरोक देव बरें करूं. तुमच्या याजकी जिवितांत बरें मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां तुमचे वयर तुमच्या सर्व कामाचेर आमी मागता. सर्व बरें जावं. फादर विल्सन तावरो. कार्मेलीत याजकांनी तयार केल्ली कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आमच्या स्टॉलांत आसा. कन्नडा, इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत ती आसा. हर एका दिसाचो वाचपांचे वयर नियाळ, सांता भक्तांची वळख आनी गरजेची थोडी चालती मागणी ह्या बुकांत आसात. मोल फकत 150 रुपये. जर तर ह्या दिसांनी कोणाक मिसा दिवंक जाय तर वा उदार काणी कितें दिवंक जाय तर तुमी आमच्या स्टॉलाक मेळचें. जेजू बाळकाचें फेस्त ह्याच म्हयन्याच्या 14, 15 आनी 16 तारखेर आसतलें. 14 तारखेर सकाळीं 10:30 वरांचे मीस सर्व पिडेस्त भाव आनी भयणी खातीर आमी भेटयतले. आनी 15 तारखेर सकाळीं 10:30 वरांचे मीस सर्व भुरग्यां खातीर आमी भेटयतले.
ह्या 3 दिसांनी मिसा ह्या परी आसात 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी दनपारां 1 वरार आनी सांजेर 6 वरार मिसा आसतली. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादा तुमच्या वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आतां सर्व उबी रावया आनी जेजू बाळकाचे नवेन प्रारंभ करुया. दयेकरन दिबी घाल्या. प्रागच्या बाळकाचे नवेन मनशाच्या भुरग्यां सांगाता रावन समजो संतोष म्हणटा समी जेजू मनशाचो इश्ट जावन चियलो सोर तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो पिडा गुण दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावज जालें. नेनेरांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक ताच्या सोर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सोर तूं म्हाका मान करताय तितलें चड तुका आशिर्वाद दिता. मग चाबा भिणनो आमची ते सावा आमची मागणी काण घेवन ह्या पुणशेताक बाळका जेजू मुखार दिबेर आसा. जायते अत्रेग जेजू मुखार दवरूंक आसात ते सोरू इरादे आतां जेजू मुखार दवरया जेजू बाळका मुखार दवरया. जायत्यांक बरी भलायकेची गरज आसा. जायत्यांनी मागोवन सांगलां. जायते पिडे जावन बरो मारेकर पिडा कॅन्सर सुसूंक जायनातले पिडा गूण जायनातले पिडे वरवीं वळवून आसात भाव भयणी तांचे खातीर आमी माग्या काजराचें जिवीत जोडचे खातीर बरी सैरीक सोदचे खातीर आसा त्या भाव भयणी खातीर माग्या. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोवंक आसा तर भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी माग्या. भुरग्यां खातीर माग्या. जायतीं ल्हान भुरगीं पिड्यांतात देव जेजू बाळो तांकां पडून दी. आमी माग्या शिक्षा भुरग्यां पासवतो बरें करून शिकोवन ह्या कोवीड-19 वरवीं जायतीं भुरगीं घरां आसात बरें लिसांव मेळोवं ना त्या भुरग्यां खातीर माग्या. तांचो बरो फुडार बांदूंक खातीर माग्या. माग्या युवक युवतीं खातीर माग्या तांचें शिकोवप बरें करून शिकोवन तांणी फुडार बांदच्या खातीर माग्या. युवक कोण युवती कामां सोदून आसात तांकां देव बरें काम तांकां फावो करून दी. अशें ह्या रितीन आनीक कितें मागोवंक सांगलां तर त्या शरिरां खातीर माग्या. आज प्रत्येक तरान आमी मागता परगांवांत आसल्या आमच्या भाव भयणी पासतो. हे दिसा आमी आयकलें जायतीं भाव भयणी ह्या कोवीड-19 वरवीं फाटीं आयल्यांत. कामां वचूंक तांकां जायना. विजाचें प्रॉब्लेम धन्यांनी नाका म्हणलां. वा हे सगळे जायतो लोक परत भायल्या गांव वचूंक प्रयत्न करता त्या आमच्या भाव भयणी पासत माग्या. जर तर आमची कोणी सैरी कुटुंबांत वा वळखीची वा वळख नासतना कोणी आसा तर भाव भयणी परगांवांत आसल्या तांचे खातीर माग्या. काम सुखचेर आसा वा कामांत आसल्यार तांचो अर्दो सांबाळ पुरो सांबाळ मेळना. गांवाक येवंक नाका लज बगता गांवाक येयल्यार कशें जिवोवचें म्हणून थंयच रावल्यांत आनी थोड्यांची कुटुंबां समेत गांवाक येवचें पडलां. सोर आमच्या भाव भयणी खातीर माग्या. तांणी जायतें बरेंपण केलां आमच्या समाजीक पिरगजेक वाड्यांक कुटुंबाक संस्थ्यांक. तसो जेजू तांकां आशिर्वादीत करून दी आपडून दी. परत तांचें कितें कामांत लुकसाण जालां तें भरती मापान तांकां फाटीं मारचे खातीर आमी माग्या. ह्या ते सांगता जर कितेंच आमची खासगी मागण्या तर मौतणी बाळका जेजू मुखार बावरतान दवरया. सकड सांगता म्हणया हे भगवन जेजू बाळका तुजी सोर पदवी आज्या पितारान उगडापी केली आसता तुजो हात बेसांव दिवंक उकलो आसता तुका पातेन उलें मारतल्यान सकटान देन आयक आनी तुज्या अभ्यासावानी बर. आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. नामान बरे कृपेन भरले समतीचे सांगाता श्री आमी तो तूं सदिव आनी सदैव फॉल तुजे कुस्चें जेजो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो
आणि देवा सपोतो मोनेस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बळकाक मागणे ह्या पंच जेजू बळका आमचेर बेजारकाचे एकाची दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार आमी सरपडून मागता तुजे इतले बिरमतेन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सूर कश्ट आनी निराश पोवन तुजी कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता आमेन देवान बाळका जेजूनो एका रितीन वा आनी एका रितीन जायतें बरेंपण केलां हांव जना वा अजन नासतना म्हज्या समजून आयला वा नासतना एका रितीन वा आनी एका रितीन हर एक घडी म्हणल्यार बरी जेजूनो जेजू बाळकान बरेंपण केलां जर तर अति उन्नत बरेंपण अजाप तुज्या जिवितांत जाल्यार तर तें उगडास काडन आतां ह्या वेळार आमी मौनपणी जेजू बाळकाक अर्गां दिवया अर्गां जावन सांगता म्हण्या अभो उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या देड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो ककलुती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाजी मरिफात सगळ्यांनी भक्त विस्तारून दी सोर तुज्या बळापणाक मान दिवन दीत आनी तुज्या कळनातली दैवीक मजो जोडून दीत सोर स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूको आमेन आशिर्वाद घेवच्या खातीर तुमच्यो तकली बगया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूंक तुमचे भितर तो रावूंक आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूंक आनी तुमकां वाट व्हरूंक तुमच्या फाटल्यान तो रावूंक आनी तुमकां राखोवंक तुमचे वयर तो रावूंक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बाप आनी पवित्र आत्म्या वरवीं सगळें जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन Pagacha Jesu balkama kita lagi hani pois tau sunggi selia mai mami tu jiwa nita tu jiwa jiu kata mata Jesu balkam kara vignan waran tu samba maya mukacie ikut pece besa diangkat ke pece besa Jesu bakam kara vignan waran tu samba maya mukacie ikut pece besa diangkat ke pece besa Mugal putra suwe Aukar mulia shirwati angkat बघेन कुर्सीचे कृपेन विवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे पुत्राचे